Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पर्यावरण राखपा खातीर सरकारान एनवायरमेंटल कंपेन्सेशन फंडाचो उपेग करचो म्हूण नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या. मुख्य सचिवान 3 अतिरिक्त सचिवांची हाय पॉवर कमिटी करून म्हयन्या भितर हो फंड कशे तरेन वापरप ताचो एक्शन प्लान करपाचो. अशें जेन्ना फंड्स युटिलायझेशन आसता ते एका म्हयन्या भितर कमिटीन ताजेर कमिटी कन्स्टिट्यूट करून तांणी ताजेर विचार करचो ठरवचें आनी जे कितें इश्यूज जे कितें कामां केल्यात ती स म्हयन्या भितर म्हळ्यार वेबसायटीचेर गव्हर्मेंटान दवरचे. म्हळ्यार ताका लागून सगळ्या लोकांक कळटलें आनी एक विश्वास येतलो की बाबा हे पयशे सारके वापरतात म्हणून. प्लान आनी प्रक्रिया खंय सरकारान वेबसायटीचेर घालपाची. ते कॉम्पेन्सेशन म्हळ्यार पॉल्युटर पेज हो ताजो एक कन्सेप्ट आसा, तत्व आसा आनी हाजे जेन्ना पयशे वतले फायनाचे CSA कडेन आनी ताका जी ऑथॉरिटी दिला ते योग्य जालें, पूण ह्या पयशांचो योग्य विनिमयही जावचो, तातूंत मातशी ट्रान्सपरन्सी आसची अँड इट शूड बी यूज्ड फॉर अ करेक्ट फोकस्ड पर्पज. ज्या गोश्टींतल्यान आमचो सैम एनवायरमेंट बरो जातलो, प्रोटेक्ट जातलो, किंवा जे कितें डॅमेज जाल्लें आसा ते डॅमेज कमी करप, हाजे खातीर ते पयशे वापरपाक जाय. आनी हे वापरता आसतना म्हाका अशें दिसता की एखादी योग्य एक्सपर्ट कमिटी आसची किंवा कोणी योग्य एनवायरमेंटांतले एडवायजर आसचे की जांची मतां घेवन हो जो कितें फंड आसतलो तो वापरचो आनी ताका कितें तरी एक रेग्युलेटरी मेकॅनिझम जाय अशें दिसता की ताजो अयोग्य वापर जावं नजो. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी GCZMA कडेन दरेकी 1 कोटी जमल्यात, जाल्यार गोवा स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट अधिकारिणीचे तिजोरेंत 50 लाख आसात. हो सगळो फंड पर्यावरणाक लुकसाण करतल्यांक दिल्ल्या पॅनल्टींतल्यान आयला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.